जुनो जो DPR दिल्लो, आम्ही दिल्लो, महाराष्ट्रान दिल्लो, कर्नाटकान दिल्लो, ज्यातून खूप मोठ्या प्रमाणात उदकाची मागणी केल्ली, हे सगळे रिजेक्ट केल्ले आसा ट्रिब्युनलान आनी ट्रिब्युनलान रिजेक्ट करून उदकाचें वांटप थोडेशें केल्लें आसा ते ऑर्डरी प्रमाणे आनी त्यानुसार नवीन मागणी करपा खातीर DPR जो आसा पळय न्ही तो प्रत्येक राज्यांत करचो असो म्हटला. सो तो DPR करतलो जर जाय जाल्यार थोडेशें डिमार्केशन करचें पडटा. आमी बी डिमार्केशन घेतिल्लें आसा. आमच्या हातूंत म्हादय बेजीन जे आसा पळय न्ही तातूंत भितर आमी सादारण अशे 6 ते 10 सुमार सायट्स आमी पयलीं 59 म्हटिल्लें पूण तातूंत इमिजिएटली ऑन प्रायोरिटी आमी सादारण अशे 8 ते 10 सुमार सायट्स आमी आयडेंटिफाय केल्यात आनी ताजें आमी डिमार्केशन आतां सुरवात केल्ली आसा. तशेंच त्या पद्दतीन तांणी डिमार्केशन सुरू केलें आसतलें कारण डिमार्केशन कित्याक करपाक जाय DPR करपाक संबंदी. महाराष्ट्रान अजून म्हाका दिसता सुरू करूं ना पूण कर्नाटकान केल्लें आसा. पण तें डिमार्केशन केलं ताजो अर्थ विशेश हें कांय जायना इफेक्ट कांय जायना. इतलेंच कितें तांणी एक्चुअल तें काम करपाक जायना. तशें एखादी काम जर केलें जर जायत डिमार्केशन सोडून दुसरें कितें काम केलें जर जायत जाल्यार आमी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आसा पळय तें सुप्रीम कोर्टाक फायल करतले. आमची नजर आसता ताचेर. आमचे चीफ इंजिनियर आसा श्री आमचे बदामी त्या बरोबर आमचे एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसा दिलीप नायक हे ताची नजर दवरून आसात. दिलीप नायक तर सादारण विकली रिपोर्ट घेतात तुमच्या लोकां कडल्यान.